भाऊ, तुमचो प्रकल्प आसा 2025 पर्यंतचो गोंयान जे उदकाची पुरवण आसा ताचे खातीर कशें अचीव करतले? एक म्हटल्यार WRD डिपार्टमेंट म्हजे कडेन येना फुड्यान. तेच अशें म्हणून न्ही, इवन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, WR डिपार्टमेंट, ही डिपार्टमेंट येतली हांवें ताजो सभा प्रमाणे तांचो अभ्यास सुरू केलो. आनी नंतर लक्षांत अशें आयलें की गोंयांत उदकाची शॉर्टेज काही बाबतींत आसा. आनी म्हणून हो विशय जो आसा पळय न्ही तो हाताळप संबंदी म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री हांचे कडल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. आनी त्यामुळे फाटल्या 2.5 वर्सां बरी अशें काम म्हाका तरी दिसता की हांवें केलां, म्हणजे विथ कॉन्फिडन्स. आनी तातूंत मदीं मागीर आमकां सादारणशे 6 म्हयने पयलीं की 8 म्हयने पयलीं नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा माननीय नरेंद्र मोदीजी, तांणी आमकां सगळे डिपार्टमेंटाक सगळे मिनिस्टरांक हें धाडलें की 2047 त्या हाचे संबंदी उदाहरणार्थ पावर कितली लागतली, उदक कितकें लागतलें, इरिगेशनाक कितलें लागतलें, ह्या संबंदी तुमी नियोजन करचें. आनी बेज्ड ऑन दॅट हांवें थारायलें की येस 2047 म्हण हांव वाचना एखादी, पूण आमी नियोजन कित्याक करचें, प्लॅनिंग कित्याक करचें आनी खंयचे प्रोजेक्ट कशें. आनी सांगता जे प्रोजेक्ट आमी मुखार व्हेले विथ अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 60 to 80 इंजिनियर्स इन WRD, आमी आतां 400 MLD उदक 2026 पर्यंत लोकांक उपलब्ध करूं शकतले. सद्याची गरज 850 सद्या आयचे घडयेक आमी 850 MLD उदक लोकांक पिवपाक दितात. हांव हाजें उलयना, इरिगेशनाचें उदक उलयना, उलयत तें लोकांक पिवपाचें उदक मेळटा. कारण रॉ वॉटर आमी सप्लाय करता आनी PWD ते लोकांक म्हणजे ट्रीट करून तें उदक मागीर लोकांक पिवपाक दिता. तो 850 MLD आयचे घडयेक आसा. तातूंत आमी परत आनी जवळ जवळ म्हजे कडल्यान रॉ वॉटर दिवपाक पयलीं ती 400ची ताकद करूंक पळयता, 400ची कॅपसिटी करूंक पळयता. आतां PWDचे इंजिनियर आसा पळय तेय दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लायन. फॉर एग्जाम्पल 100 MLDचो ट्रिटमेंट प्लांट येता सांग्यार, सो ऑटोमॅटिकली 850 आयचे घडयेक जे आसा पळय तातूंत भितर 100 वाडटा, कळ्ळें ना. तशेंच मागीर तांचे हांगसर पिलँड एक प्लांट येता, तसोच तांचो दुसरो प्लांट आसा तो मोर्ल्यां येता. हे पद्दतीन तेय बी तशें स्पिडीन वतात, जेणे करून आमी जे 300 किंवा 400 MLD उदक दितले रॉ वॉटर, तातूंत ते इवन 30 सुद्दां केली जर जाय जाल्यार खूब अचीवमेंट जातलो. ऑलमोस्ट समस्या सारकी नाचे हेतूर जातली. बरोबर. आनी प्लस इन एडिशन आमी रॉ वॉटर आनीक वाडोवपाक पळयतात. फॉर एग्जाम्पल आयचे घडयेक आमचे 20-25 बंधारे सुरू जाल्ले आसात. ते 100 बंधारे 2026 डिसेंबर पर्यंत करूंक पळयता. 2025 डिसेंबर 100 बंधारे 2025 डिसेंबर पर्यंत. तर 100 बंधारे म्हणना फुडें ताजी परत ती आनीक एडिशनल सोर्स वाडटली. प्लस काजूमळ म्हणटा थंय आनीक शिरोड्या माणक्यां गांव म्हणटा थंय दोन कडेन मातशें हाजे सारकेच कोणा सारकें म्हैसाळ डॅम आसा पळय न्ही त्या सायजीचे 2 डॅम करूंक पळयता.